कोरिंथकारांक पावलुचें पयलें पत्र बी. कुड्ड्या देवांक भेटयल्लीं खाणां. चॅप्टर 8. आतां कुड्ड्या देवांक भेटयल्ल्या खाणांची गजाल करुया. तांचे विशीं आम्हा समेस्तांक गिन्यान आसा म्हूण हांव बरो जाणो. असल्या गिन्यानान आमी फकत गर्वान फुलोवन येता, पूण मोगान की आमी खरेपणी वाडोन वेतां. आपणाक कित्याची पक्की वळख आसा म्हूण कोणाक दिसत, तरी पूण आजून फावो तसली वळख तांकां ना. पूण कोण देवाचो मोग कोत्तात जाल्यार तांकां देव वळखता. कुड्ड्या देवांक भेटयल्ल्या खाणां विशीं उलोवन कुड्डो देव म्हणलोलो संवसारान नाच. एका देवा भायर आनीक देव नाच म्हूण आमी जाणो. कित्याक जोरी जावं स्वर्गार जावं संवसारांत देव म्हणलेले आसात, आनी खरेंच तसले देव आनी धोनी खूब. तरी आमकां एकूच देव आसा आनी तो आमचो बाप. ताचे थावन सगळें रचून येता आनी आमी ताचे खातीर आसां. तशेंच एकलोच आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे थावन सगळें येता आनी आमी ताचे वरवीं जियेता. तुज्या गिन्यानाक लागून असोत भावां भयणीक इबाड जावंक दिताय. पूण हें गिन्यान सगळ्यांक ना. थोड्यांक असल्या कुड्ड्या देवांची इतली संवय जाल्या की आयज पर्यान भेटयल्लें खाण खरेंच एका देवाक भेटयल्लें जाल्ले परी तीं घेतात. आनी अशें तांचें असोक्त अंतस्करण भोगता. खरेंच म्हणल्यार खाणा वरवीं आमी देवाक अदीक मानवलोलीं मनशां जायना. तें खाण घेनाव जाल्यार आमकां कांय नुकसाण जावचें ना, आनी तें घेवनूय आमकां कांय फायदो ना. तुमकां कितेंय खावपाची सत्या आसा खरें, पूण ती तुमची सत्या असक्तांक पातकाचो सैक जायना जावंक चत्राय धरात. तुमी गिन्यान आसलोलीं मनशां एका कुड्ड्या देवाच्या देवळांत जेवणाक बसलोलीं आसतना दुसरीं कोण अंतस्करणाचीं तुमकां पळयतात म्हूण समजुया. कुड्ड्या देवांक भेटयल्लें खाण घेवंक तांकांय धीर मेळचो ना. ह्या तुमच्या असक्त भावां व भयणी पासत क्रिस्त मेलो, आनी आतां तुमच्या गिन्यानाक लागून हींच तुमचीं भाव भयण इबाड जावन गेलीं. हे परी भावा भयणीचेर आड पातक करून आनी तांच्या असक्त अंतस्करणांक धपको दिवन क्रिस्ताचेर आड तुमी पातक करतात. म्हणटच जेवणा खाणाक लागून म्हजो भाव व भयण पातक करूंक पावता जाल्यार ह्या फुडें म्हज्या भावा व भयणीक खटी देख दिना जावंक हांव आनीक मांस केन्नाच खावचो ना. देवाचें उतर हें.